एक ल्हानशे भुरगें आस्पत्रेंत आसलें. ओके. आवय बापाय दिमी घालन इगर्जेन घालन मागतालीं सदां ही आं बाळशाक देव गूण करून दी म्हूण. आं पूण बाळशें सरलें. आं त्या दाळा त्या कुटुंबाचींत थोडीं येवन ह्या आवय बापाय कडेन म्हणटात, आं तुमी देवा लागीं भक्तीपणान मागिल्लें जाल्यार तुमचें बाळशें उरता आसलें कोण ना म्हणून. हा 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 एक मनशाचें एक चिंता तें. ओके. पूण ह्या भुरग्याच्या मरणांत, भुरग्याच्या पेडेंत, ह्या आवय बापायच्या कश्टांत रचणाराची एक मांडावळ आसा. ओके. ती मांडावळ जोब इतले लांब उलयले उपरांत मात्र समजता. समट आणि सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. समट आणि सावाला आज आमी 25व्या आंकड्यांत आसा. जानेवारीच्या पहिल्या आयतारा आमी समर्थ आणि सवालां कार्यक्रम आरंभ केल्ले आनी फाटल्या आयतारांनी 26 आयतारांनी हे कार्यक्रम आमी चलोवन आयला. आज 25व्या आंकड्यांत आमी पवित्र पुस्तका विशयांत आनी प्रत्येक जावन जोबाच्या पुस्तका विशयांत संवाद आमी चलयता. आनी ह्या 25व्या आंकड्यांत भाग घेवच्या खातीर आमचे संगी बिशप इग्नेशियस बारेली दिएसीसचो बिसायब हाच्या आदी एक पावटी ते आमच्या सांगात आसले. आज परत ते पावटी आमच्या संगी ते आसात. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव तांकां स्वागत करता. वेलकम बिशप. ते बरें. समट आणि सावाला तुमच्या लागीं गेले ते फावटी उलयल्ल्या वेळार तुमी PhD अध्ययनाने केल्लें परगांवांत आसतना, रोमांत आसतना ते जोबाच्या पुस्तकांत म्हणलें म्हाका उडास आसा. देखून हांवें चिंतलें तुमी गांवाक आयल्या वेळार ह्याच विशयान तुमच्या लागीं उलयुया म्हणून. जोबाचें पुस्तक एक चारित्रीक घटणगी म्हणून म्हळ्यार तातूंत आमकां वाचता आसतना पळोवंक मेळटा ताका 7 जाण पूत आसले, तेगी धुवो आसल्यो, मागीर जायतीं जानवरां आशिल्लीं आनी अशें पुरा म्हणटा आसतना हो एक व्यक्ती सादारण केदाळा जियेल्लो, खंयच्या कडेन आसुल्लो आनी हे पुस्तक ताच्या जिणेची चरित्रागी म्हणून सुरवेर हांवें तुमच्या लागीं विचारचें. ह्या सवालाक साबार जापी आसात. ओके. बायबलाचे थोडे ज्ञानी सांगतात हो बूक बरयल्लो मोयझेन म्हणून. थोडे सांगतात एका प्रवादीन बरयला म्हणून. ओके. आनी हो बूक साबार क्रिस्ता पुर्वा म्हणटा न्ही आमी, ओके. BCE वय 5 आनी 7 शतमाना मदें जाला आं हो बूक बरयला. ओके. आनी थोड्यांनी म्हणचें तालमूड म्हूण एक लिटरेचर आसा. ओके. तातूंत जुदेवांची नियमां आनी तांचे सेरेमोनियल लॉज म्हणटात आमी, ताचे विशीं मस्त विवरण आसा. ओके. तालमुडा प्रकार जोब इज एन एलेगरी, एक उदाहरण या एक काणी, एक वापर, ओके. तशें तालमूड सांगता. पूण समा पळोवंक गेल्यार जोब इज हिस्टॉरिकल. ओके. पळय कित्याक म्हळ्यार हां उज नांव म्हणल्यार गांवाचो तो निवासी जावन नासलो. वय. उज इज अ हिस्टॉरिकल प्लेस. ओके. आर्किओलॉजिकली वो जागो जॉर्दान न्हंयच्या लागींच आसलो त्या वेळार. आं तशें आनी आमी खाली जोबाक मात्र ह्या बुकांत वो ऐतिहासीक न्हंयगी म्हूण सवाल करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हां ह्या बुकांत देव आसा, सैतान आसा. ओके. त्या देखून आनी कितें म्हळ्यार बायबला भितरच आमकां थोडी हे मेळटात, एग्जाम्पल्स मेळटात. पळोवंक गेल्यार आमी
एझेकियल 14वें अध्यायांत तांतूय सेम सेंटेन्स आसा. ओके ओके वय. आं तशेंत म्हळ्यार वो मनीस ह्या गांवांत आसलो अशें म्हणून. ओके. वय. आं आनी आमी जेम्स काले म्हणटात कोंकणी जाकोब. हां जाकोबाच्या पत्रा गेल्यार वय. तांतूय 5व्या अध्यायांत उल्लेख आसा आं आमच्या जोबा विशयांत. आं आमी जर तर पयल्या सामुएलाच्या ग्रंथाक गेल्यार आं पयलें वाक्य अशेलेंच वाक्य जावन आसा. ओके. जोबाच्या ग्रंथांत आसलें पयलें वाक्य. आं जर तर सामुएल ऐतिहासीक जाल्यार वय. आनी जेम्सान जाकोबान ह्या विशयांत ताका आमकां एक उदाहरण सांगलां तर आं हांव चिंत्ता जोब इज हिस्टॉरिकल वो ऐतिहासीक वो. ओके 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 ओके. वय. येस. जावं आतां ह्या विशयांत आमी पळयत आसतना पयल्या अध्यायांत जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता अध्याय 1 वळू 6 तावन एका दिसा देवाचे पूत सर्वेसफर मुखार हजर जावंक आयले तेन्ना सैतानी तांचे मदें आसलो. आनी सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें तूं खंय तावन आयलोय. हें वाचतना पळयता आसतना आमकां अशें भोगता कालें म्हळ्यार सैतानाक देवा लागीं एक आत्मीयता सळावळा आशिल्ली आनी देवाच्या मनशां संगी तोय थंयसर आसलो आनी देवान उलोवची रीत तशी आसा एक कॉर्डियल रीत. कित्या खातीर हें अशें आसा आमकां सादारण एक ल्हानपणांत हांव शिकयले प्रमाणे सैतान म्हळ्यार एक विरोधी आनी ताज्या मागीर देवाक विरोध रावलो त्या टायपाचें चिंतप आसा आमकां. हांगा पळयता आसतना सादारण एक इश्टां बरीं आसात उलोवचें हें कशें अर्थ करून घेवचें. बायबलांत शैतानाक विविंगड विवरण आसा. आं उत्पत्ती ग्रंथांत ताका सर्पाचो रूप दिला. ओके. मागीर हांगासर ताका एक एडवोकेट म्हणटात एडवर्सरी तो रूप दिला. आं मागीर आमी नव्या सरला गेल्यार ओके. ते जेजूक जेजू मागणें करनासतना वय. ताका नाडुल्लो सैतान आं तोय जेजू लागीं बऱ्यान उलयता. वय. तशें भोवशा हें जुदेवांचें चिंतप जावन आसलें त्या वेळार. आं आनी ह्या बुकांत आमी सैतानाक व्हडलो पात्र दिवं नजो. म्हळ्यार बुकांत सैतानाचे विशयान चड ना. ओके. एक दोन चॅप्टरां सोडल्यार तांतूं थोडे वाक्य मात्र. ओके ओके ताच्या उपरांत वो सैतान पैन जाता ह्या बुकांत. ओके ओके. जावंक पुरो आं जोबाचे ते कलो संबंद आसलो की देवा ओट्टू तो पातयणेचो मनीस भक्तीचो मनीस त्या पातयणेक पिडा आयल्या नंतर ताका कालें भोगलें हें विवरण दिवचे खातीर हांगा काल्पनीक जावन एक सैतानाचें रूप हांगा तांणी हाडलां. आं ओके. वय. आं पूण तो आमी चिंतले बरी तो शिंगा आसलो काळो आसलो तशें आमी चिंतूं नजो सैतानाक. म्हळ्यार वो पृथ्वीर आसा वो. ओके. पृथ्वीर तो सर्गाक वता. आं सर्गाक देवा मुखार उबे राविल्ल्या वेळार मात्र देवान ताका सवालां करची. ओके. तुवें ताका पळयलय की म्हजो जोब कालें करता तें तशें विचारल्या सवाला वेळार मात्र देव आनी सैताना मदीं एक संभाशण सुरू जाता. ओके ओके. आतां घरा बसून कोणी पवित्र पुस्तक वाचतात अशें तें वाचतना देवाच्या मुखार सैतानी गेल्लो पळोवंक मेळ्ळो. म्हळ्यार देव सरकार आसा आनी ताज्या मागीर देवदूत आंजी तेच्या परस सरकार आसात. तांच्या सांगता सैतान आनी सरकार वशी येता गी कितें म्हळ्यार आमचें चिंतप केलें सर्वेस्पर सगळ्या रसनाचो धनी. ह्या धनयाच्या आतां काल बरें आसा वायटय आसा संवसारांत. तशें हांगा सैतानाक कितें पात्र दिलां गे वय. हें दाखोवंक की ह्या सैतानाच्या की बळ अदीक आमचो सर्वेस्पर देव. ओके ओके
ओके जॉबाच्या पुस्तकांत आणि आमकां सुरवेर तो ल्हानपणार तो शिकून आयिल्ल्या प्रमाणे जॉब एक नितीवंत मनीस केदाळाई देवाक पातयेवन आसो मनीस भावार्थी मनीस अशें आतां वाचता आसतना आमकां कळटा काय म्हळ्यार सैतान देवा लागीं परवणगी सारता ताका कश्टांक घालूंक देव कित्या खातीर असल्या एका पातयेण्याच्या मनशाक असल्या कश्टांक वळख जावं सोडता ताका सैतानान विचारलें म्हणून कित्याक म्हळ्यार हां कित्याक विचारून नजो म्हणून आमी एक सवाल करयेत हां देवान कितेंय करचें आसलें पाड लोकांक मात्र न्ही ओके बऱ्या लोकांक की बऱ्या पातळेच्या मनशाक बरी भक्त आसल्या मनशाक एक कश्टा मुखांत ताका एक शिकोवण दिवच्याक हां देवान अशें करयेत ताका अधिकार आसा देवाक तशें आमी चिंतल्यार देवान ताका ती परगवणी दिवची आमी ओके म्हणयेत आं ओके जॉब खाला म्हणटा म्हणून सांगल्यार ताज्या बायलेन आनी ताज्या इश्टांनी म्हळें तूं आणखी काल्याक असो तूं बसलाय काल्या खातीर न्हू देवाक शिरापी नाय अशें पुरा ते इसारता ताका आयिल्ले आनी जॉबाची जाप कशी आसा म्हळ्यार देवान म्हाका बरें दिलां तशें वायट कित्याक घडोवन वचो अशें म्हणून पूण आमी ताणें उपरांत ताज्या तोंडांतून वायट उतरां येवचीं पळयता म्हळ्यार आमकां जॉबा विशयान बरें चिंतर आसा वो एक प्रामाणीक मनीस नितीवंत मनीस आनी वायट करनातलो पूण तिसऱ्या अध्यायांत आमी ताच्या विशयी उलयता आसतना वाचता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा ताणें कालें करचें म्हूण सांगल्यार हांव जल्मलो तो दीस नांच जावं आनी ताचे मागीर एका चरक्या भुरग्याक गर्भ सांबाळलो म्हूण सांगलेली ती रात नपयस जावं म्हळ्यार एक रातीन ताज्या तोंडांतून रिग्रेट्स एक सुरसुरे तो ह्या जल्मोन आयिल्लो अशें पुरा पळोवंक मेळटा ते एका रितीचे नकारात्मक चिंतप ते म्हळ्यार ताजे उतरां आनी पुरा पूण आमकां आजचें चिंतर म्हळ्यार एक भाग्यवंत मनीस वायट उलोवचो न्ही अशें पुरा हें बरें वाचता आसतना ताज्या विशयान एका रितीन आमकां बगता वो काही नकारात्मक चिंतप आसलो नेगेटीव चिंतप आसलोय मनीस गे म्हणलें एक जोबाच्या ग्रंथांत हिब्रू भास आसा पळय हां ती तितकी कश्ट म्हळ्यार तितकें साहित्यीक म्हणयेत ओके ती भास हां आनी कितें तेंगे म्हळ्यार आमतू पोएट्री आसा प्रोज आसा मागीर डायलॉग आसात मोनोलॉग आसात ह्या बुकांत आतां जॉब कित्याक देवाक अशें सांगता गे म्हळ्यार हां इतले कश्ट येवन हां ताका त्या देवा लागीं आसलो संबंद होगडोवंक ताका नाका ओके पळय जर तर तशें जायत हां म्हळ्यार हें पुरा कश्ट आनी आनवारां पुरा आयिल्ल्या उपरांत ताची पत्यणी दणलोवंक पुरो आनी तो देवातान पयस वचोंकय पुरो आनी ताच्या भुरग्यां बळांनी काले म्हणी पाता कर नासून ती आतां नास जाल्यांत हां अशें जाल्ल्या उपरांत देवातावन पयस वच्या बदलाक हां ताणें म्हणचें हांव जल्म नातलो तरी बरें आसलें म्हणून हां त्या अर्थान वय हां ओके ओके हें पुरा वायट म्हज्या मोतींत येतना हांवें हेरांक वायट जाप दिजे पडटी ना जल्मना तुलोवन जाल्यार वय. हें पुरा उरता आसा त्या अर्थान त्या अर्थान ओके ओके म्हळ्यार ताका तो बरो संबंद देवा लागीं दवरूंक जाय ओके 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 वय. मुखार आमी पळयता आसतना 27वा अध्याय तातूंत तो अशें म्हणटा कारण म्हणटा जाल्यार 27वा अध्याय आनी 7वी ओळ अशी आसा जॉबाची म्हज्या वायरींक खोट्या मनशाचे गत फावो जावं आनी ताज्या उपरांत आनी म्हजे विरोध रावतल्यांक अधर्म्यांची गत फावो जावं म्हण सांगल्यार ते धर्म पाळिनातलेले मनीस तसले पातकी म्हूण लेखचे मनीस जुदेवा मध्ये तो काय म्हणटा म्हणटा जाल्यार म्हज्या वैरींक असली गत फावो जावं आतां एकलो भाग्यवंत मनीस आनी देवाक मानवसो मनीस तो असलें पुरो उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार ताज्या तोंडांतल्यान बरें मात येचें पूण हांगा जॉब वैरींक वायट मागता आनी ताज्या मागीर हांकां अनभावार्थ्यांक फावो जावंची तली गत फावो जावं म्हणटा तो
कित्याक म्हळ्यार हांगा वैरी म्हळ्यार हां येदोळ मुसर ताचे कडेन उलयल्ले मनीस. हां ओके आतां ताचे ते एक जण मित्र वय ताका बुजोवन दिवचे खातीर ते आयिल्ले. आयिल्ले पूण तांचोच एक वाद आसुल्लो हां अनवरांक आयिल्ल्या वेळार जॉबाचे वेरी एक कित्या खातीर आयिल्ले म्हण एकल्यान एकलें विवरण दिलें. ओके पूण जॉबाक हातूंत समाधान मेळोन ना. कित्याक म्हळ्यार तो एक नितीवंत मनीस, बरो मनीस, देवाचेर पातयल्लो मनीस. देखून तो सांगता कितें म्हळ्यार जर तर तांणी ताचे विशयेंत इतलें वायट चिंतलां गी वो खोटो मनीस देखून नाका देवान शिक्षा दिला हां वय तसलेंच तांकां मेळो म्हण ताणें मागचें. ओके म्हळ्यार जर तर म्हाका ते पाड म्हूण चिंतात, हांव एक खोटो मनीस म्हूण चिंतात, तांच्या चिंत प्रकार ताणें तांकां कालें सांगलां गी तें पुरा आयकल्या उपरांत तेंच तांकां देव फावो करूंक दी म्हणटात. वय थोडे फावटी आमी उलयतना अशें म्हणटा काले म्हणटा मस्त वायट बगलें आनी तो वेळ आमी काले म्हणटा म्हज्या दुस्मानाकी अशें मेळना जावं दी म्हूण म्हणटा. पूण हांगासर एक कोणा विशयांत आमी मस्त एक बरी चिंतपा दवरना आसा बरी इमेज आसा तो मनीस अशें मागता. वय म्हळ्यार हांगा कालें जालें म्हळ्यार ताका अवश्य मस्त अपेक्षा आसली ताच्या फ्रेंड्सां जावन ताच्या मित्रां जावन. ओके ती अपेक्षा ताका मेळोन ना हां आनी तांचें पुरा नकारात्मक चिंतप आसलें पळय वय तसलेंच तांचे जिणेंत ती जावन दी म्हूण ताणें मागचें. ते दाळा तांकां म्हजी परिस्थिती ताका कळटा समजता म्हणून. वय वय आमी काय वायट करूं ना अंतस्करान म्हाका कळीत आसा पूण जाल्यार हे म्हजेर अपराध म्हणटात. वय वय देखून म्हज्या स्थितींत जाल्यार तांकां म्हजी परिस्थिती कळटा आसली म्हणल्यार अर्थात. वय ओके आनी तशेंच 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ म्हळ्यार 26व्या अध्यायांत जोब कालें करता एक म्हणटा सर लांबायक तो अशें उलयता कालें म्हणटा सांगल्यार एका रितीन देव बरें केल्ल्यांक तांकां शिक्षा दिता या वायट केल्ल्यांक दोळे तांपोवन वगत रावन सोडता तांकां बरें जावंक अशें म्हणून ताका तें ताणें उसारचें आमकां पळोवंक मेळटा. त्या अध्यायांत आमी लांबायक वाचल्यार सर पदवेदारान वेळ कित्याक निर्धारीत करूं ना आनी ताचे इश्ट ताचे दीस कित्याक पळयनात म्हळ्यार एका रितीन सर्ग कित्याक तांकां मेळना पळोवंक नितीवंत मनशांक अशें एका रितीन दुरसोणें एक चिंतप तांतूं पळोवंक मेळटा. जोबाचो ग्रंथ आमच्या मनशाकुळाच्या हर एकल्याच्या जिविताक संबंद जाल्लो बूक वो. हां म्हळ्यार जोबाची काणी कितें गी जिणी कितें गी वय ती हर एकल्या मनशाक ती बगूंक मेळटा ओके हर एका मनशाक. ओके देखून ही एक रियालिटी हां न्ही. आनी बुकांत आमी हें पळयता हां थोडे फावटी जोब देवा लागीं मस्त लागीं आसून बरें उलयता. थोडे फावटी मस्त निराश जावन ताच्या मतीची बगणां तो सांगता. आनी इतलो काळ इतलो तेंप जाल्ल्या उपरांत ताच्या जिवितांत ताका सवस्काय समाधान मेळोन ना. ओके ह्या तिनी मित्रांनी तांची कली फिलॉसॉफी तांणी कश्टा विशयें ताका तिळसिल्ले ताका तांचो समाधान मेळोन ना. हां देखून निराश जावन जोबान एक देवा कडेन सवाल करचें ओके आनी ह्या सवालाक ताका जाप मेळ्ळे की ना गी म्हणून तो बूक सांगना. पूण ही रियालिटी मनशाच्या जिविताची रियालिटी. ओके वय आमकां मस्त क्लोज आसता. थोडे फावटी आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवा लागीं मागता आंगवण्यो करता जाल्यारय आमकां आमी मागल्लें तें मेळना. एक निराशपण वता तर आमी म्हणटा वो देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. पिडा शिडा आसल्या वेळार थोड्यांची पिडा गूण जायना. जाल्यार मतीक एक जोबान सांगची उतरां देवाचे विरोध न्हय. ओके जोबान सांगची उतरां ताची ती भावना ताची ते भोगणां. ओके ओके वय आनी देवा लागीं आमी कसलीं भोगणां उसारयेत तितल्या गुंडायाच्या संबंदांत आसल्या वरवीं जोबाक तितलें फ्रिडम कण गेलें देवा लागीं अशें उलोवंक. ओके ओके आमी 8व्या अध्यायांत जोबाच्या आनी 3री आनी 4थी वळ पळयल्यार
बिल्दाद जोबाचो इश्ट ताच्या प्रवचनांत या ताज्या लागीं तर्क करतना अशें म्हणटा केदोळ पर्यंत तूं अशें उलयताय जोबाक तो म्हणटा म्हळ्यार तूं कितें केदोळ पर्यंत तुकाच तूं डिफेंड करताय रक्षण करताय तूं तुज्या तोंडांतलीं उतरां वादळा भाशेन आसात म्हळ्यार तो स्विकार करूंक तयार ना ताणें ताचें निर्दोशीपण सांगल्यार आनी ताका म्हणटा तो देव कितें अनितेचें फर्मान दिता गी सर पदवेदार न्याय वांकडो करता गी आनी तुज्या पुतांनी ताचे विरोध पातक केला जाल्यार तांच्या गुन्यांवा खातीर ताणें तांकां कॅस्त लायल्या म्हळ्यार तार्कीक रितीन आर्ग्युमेंट करता आसतना अशें बगता देव काही फर्मान दितना अन्यायाचे खंडिती दिना तूं सांगताय जावं पडून निरापराधी म्हणून पूण तुजे पूत दुआनी मरण पावल्यांत तांणी कळ्ळें नासतना तुका कळ्ळें नासतना पातक केला जावंक पुरो देखून ती आतां शिक्षा भोगतात म्हणून एक दोन संगती आसात कालेक म्हूण सांगल्यार एक काले म्हळ्यार देव कले फर्मान दिता आसतना नीत करता आसतना तो अन्यायाची नीत करता गी म्हणून दुसऱ्या कालेक म्हूण सांगल्यार कळ्ळें नासलेल्या पातकाक देव शिक्षा दिता गी म्हणून आमी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आं ते कश्ट सकड वेळा देवाचे एक जजमेंट म्हणटा हांव तशें म्हूण चिंतून नजो आमी आतां कोणाक एक पिडा आयली म्हूण चिंतया हय ती पिडा पातका वरवीं आयली म्हूण सांगूंक जायना ओके हर एका वेळार थोड्या वेळा जावंक पुरो आतां कोणे एकल्यान मर्डर केलें कोणाक ओके ताका शिक्षा मेळ्ळी तो जेलान गेलो ताका जेलान गेलो ती शिक्षा ताच्या पथकाक कारण ओके पूण थोड्यांक दुसरे संकश्ट येतात आनी पिडा येता तर हर एका वेळा ती देवान एक लायिल्ली शिक्षा म्हणूंक जायना आं आं तें मनशा तें चिंताप आसा तें पूण तें चिंताप सामानय आं आं पूण आमी अशेंय चिंतयेत पोरनेसोल्लांत जुजे आसा वय जाकोबाचो पूत वा ताका ताच्या बाबांनी रागान ताका घरांतल्यान भायर घालन ताका विकलें मागीर तो इजिप्ताक पावल्लो ताणें मस्त कश्ट ताका भोगूंक मेळ्ळें ओके पूण त्या दाडा जाल्यार आं देवाची एक मांडावळ ताच्या थंय आसली ओके आखरेक तो इजिप्ताचो राय जालो अशें आसता कश्ट संकश्ट आयल्या वेळार आमी ती एक शिक्षा म्हणूंक सांगूंक जायना म्हळ्यार आमकां बायबलान उदाहरण आसा वय आनी असले कश्ट आसतना देवाची एक मांडावळ ताच्या फाटल्यान खंडीत जावन आसा पूण ती मांडावळ आमकां आतां करंट टायमांत आमकां समजोवणी आमकां आसची ना त्या मांडावळे विशयंत पूण ती मांडावळ केदाळा ती मुक्त जाता गी ओके त्या दाळा आमकां एक समजण येता आं देवान म्हणजे थंय अशें अशें घडिल्लें आं हाच्या फाटल्यान देव आसुल्लो ओके वय तशेंच जोबाची एक चिंताप आं आं पूण बिल्दा तेचे कडेन उलयतना हय तो दुसरी फिलॉसॉफी उलयता म्हळ्यार ताका ताणें कितें चिंतलें म्हळ्यार बिल्दादान ताच्या पुतांनी हें पता केलां आसतलें या ताच्या कुटुंबादारान पता केलें देखून हाका शिक्षा लाभल्या कोण ना म्हणून हय पूण नितीवंत देवाक आमी मानता आं तो न्याय करतना कोणाक कितें करचें म्हूण देवाक देव जाणा ओके वय आमी देवाक सांगची गरज ना ओके ओके जोबान आनी तूं आमी ह्या सगळ्या पुस्तकांत ताजे मित्र ताका एका आनी रितीर कन्विन्स करूंक पळयतात खंय म्हणी तुका कळीत नासतना म्हणी पातक जालें नासल्यार देव तुका शिक्षा दितो ना म्हणून पूण जोब ताच्या अंतस्करणांत म्हणटा आपूण एक निर्दोशी मनीस ना हांवें करूं ना अशें पुरा म्हणटा तो ताका म्हाका कळीत आसा म्हणून नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता हे फारिजे वर्गाचे मनीस ते आपणाकच रायचियस म्हणून म्हळ्यार आमी बरे मनीस वायट करणांतले मनीस म्हणून ते केदाळ जाल्यार तांणी तांकांच एक दाखोवचें आसलें आमकां पळोवंक मेळटा फारिजे वर्गाचे शास्त्री वर्गाचे आनी तस जाल्यांक जेजू तांचे रायचियसनेस खंडानी करता हांगासर जोबान दाखोवचें तें निर्दोशीपण आनी आपूण एक बरो मनीस म्हणून म्हाका कळीत आसा म्हणजे ह्या फारिजेवांनी दाखोवच्या त्या कितें ते दिखावे पळोवंक दाखयतात पळय ते एकच गी दोनी या विंगड विंगड कितें आनी तूं जोबाच्या बुकांत 3 सायकल्स म्हणटात हांव आमी आं एक बिल्दाद वय
मागीर एक एलिफास आं आनी एक जोफार आं हे जोबाचे ते एक जण मित्र हं, थोडीं उतरां हं, आनी जोबाच्या तोंडांत घाल्यांत म्हळ्यार आं तर्क करतना आर्ग्युमेंट करतना आं तांच्या मतींत कालें आसलें की तांणी जोबाक तिळशिल्या वेळार ओके जोब तांकां ताचें रियाक्शन दाखयता आं ओके तांचे चिंताप सामान न्हय म्हूण सांगचे खातीर हं, कित्याक म्हळ्यार हं, एलिफाजान खरें एका वेळार चिंतचें आनी तूं कसलें म्हण एक सिक्रेट मिनींग आसा म्हणून हं, हं, जोबाच्या कश्टांनी पुरो आनवर आयिल्ल्या वेळार देखून ताका देवान आतां एक एक्सपिरियन्स दिला ताणें चिंतचें तशें हं, बिल्दादाचें आर्ग्युमेंट सदांच जावन पास्ट आं म्हळ्यार येदो मुसोर कितें घडलां गी या ट्रेडिशन कालें सांगता गी ताका तो चड इम्पॉर्टन्स दिता हं, 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 पूण जोफार हं, ताणें म्हणचे बरें तो समा म्हणून ताणें चिंतचें म्हणून ताणें सांगलें तो समा म्हणून आं अशें तांणी आर्ग्यू करतना थोडीं उतरां तांणी जोबाच्या तोंडांत घाल्यांत म्हळ्यार ओके जोब ताका एक प्रतिक्रिया ओके. दाखयता आं देखून थोडे आर्ग्युमेंट जोब आपणातोन करता पूण आमी फरिजेव आं. आनी जोबाक कंपेर करूंक जायना जायना कित्याक वतगी नव्या सोल्ल्यांत फरिजेव सडावत जावन आपणाची वडवीकाय दुसऱ्या लागीं कंपेर करताले ते ओके दुसऱ्यांक तिके खीळपणान पळयताले ओके हांव बरो तो पाड तसले एक मनोभाव आसलो आं पूण जोब केदाळाय हं, तो विश्वासी तो निरपराधी मात्र म्हणटा शिवाय हं, ताचें जीवन दुसऱ्या वांगडा तो कंपेर करना हं, 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 पूण गुंड्याक पळोवंक गेल्यार हं, इल्लेशें सेल्फ रायचियसनेस आसा जोबाक ओके ताणें उलोवची रीत आनी ताची ताका कितें समजता की देवा विशयांत आं देखूनच बूक आमच्या ग्रंथाच्या अकरेक आं देव जोबा लागीं थोडीं सवालां विचारता होय त्या वेळा जोबाक समजता की हांव कितें उलयलां तें समान न्हय म्हणून हं, 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 हं. ओके वय अकरेक जोबाक एक बरी समजणी मेळटा ह्या कश्टा मारिफात आं वय तेन्ना आतां तुमी सांगले प्रमाणे ह्या पुस्तकाच्या अखेरेक आमकां पळोवंक मेळटा ताणें कितें होगडायलें दोरत्यान मेळ्ळें आनी ताच्या मागीर ताजे पूत आनी ताजे धूव ताका फाटीं मेळ्ळीं पूण एक सवाल कालें म्हळ्यार ताणें हें जोडच्या खातीर ताका देवान इतले एक कश्ट येवंक सोडचे आसले काय गरजगी एक म्हणलें एक सवाल मेळ्ळें ताका वय पूण तितून पर्यंत ताका एक कोणशाक व्हरून घालता पर्यंत कश्टूंचे तितली एक गरज आसली की आपल्या एका भक्ताक वय आमकां म्हळ्यार एक शिकोवन आमी समाकन शिकाजे जाल्यार हं, आमकां ती परिस्थिती गरज आसा हं. आतां संवसारांत एका रुखाक अनकारी गरज आं आं रात गरज ओके सादारण मात्र तो रूख वाडटा आनी व्हड जाता ओके दिसाचो उजवाडी ताका गरज ओके कशें रुखाक एक अंधकार आनी उजवाड गरज आसा गी हं, आमच्या जिणयेन ती आमी बरें करूं या वायट करूं आं पूण आमचें तें कितें घडटा गी तातूंत देवाची मांडावळ खंडीत जावन आसा आं आनी ती मांडावळ आमी सकाळ समजतल्या थोडे फावटी आमी समजून तुमकां एक उदाहरण दिता हांव हं, एक ल्हानशें भुरगें आस्पत्रेंत आसलें ओके आवय बापाय दिमी घालन इगर्जेन घेवन मागतलीं सदां आं बालशाक देव गूण करून दी म्हूण आं पूण बालशें सरलें आं त्या दाळा त्या कुटुंबाचीं थोडीं येवन ह्या आवय बापाय कडेन म्हणटात आं तुमी देवा लागीं भक्तीपणान मागलें जाल्यार तुमचें बालशें उरता आसलें कोण ना म्हणून हा 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 एक मनशाचें एक चिंताप तें ओके पूण ह्या भुरग्याच्या मरणांत भुरग्याच्या पेडेंत ह्या आवय बापायच्या कश्टांत रसनाराची एक मांडावळ आसा ओके ती मांडावळ जोब इतले लांब उलयले उपरांत मात्र समजता हं, 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 हं. ताका ताच्या मित्रतावन कांय समाधान मेळना ताच्या चिंतनान समाधान मेळना देखून देवाक तो कोर्टाक सयत आपोवन उरता आर्ग्युमेंट करूंक पूण अकरेक तो म्हणटा हांव आनी उलयना हय हय
म्हाका आनी चिंतूंक जायना अशें म्हण तो एक आमी म्हणटा न्ही जिणेंत एक सरेंडर आमी करता वय वय अशें सरेंडर मनशाचे जिणेंत भारी गरजेचें मस्त गरजेचें. ओके. त्या दाळा मात्र आमकां आमच्या जिविताची थोडी सतां कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणटा लायफ इज अ मिस्ट्री आं ना. आनी कोणी म्हणी एकलो दर्याक ओडलो जाल्यार त्या दर्यांत कितें बरो आसा म्हूण ताका समजून काय. तशेंच आमची जिणी आमी ह्या जिणेंत बुडता ओके. थोडे वस्ती आमी स्पर्श करता आमी आयकता समजता पूण जिणेचो अगाध मिस्तेर आमी समजना समाकर. ओके. त्या दाळा आमकां देवाची गरज आमकां पातयणी गरज आमची समर्थ गरज आमकां वांजेल गरज देवाची उतरांची आमकां गरज आसा. निमाणे सवाल तुमच्या लागीं मस्त पटी आमी उलयता आनी आयकूंक मेळटा जिणेंत प्रत्येक जावन कश्ट आयिल्ल्या वेळार आनी तेय कोणी एक बरी जिणी जियेता नितिवंत जिणी जियेता तस जाल्यार मनशांच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार एक विचारचे सहज सवाल सामान्य जावन काय म्हळ्यार देव कित्या खातीर आमकां अशे कश्ट दिता गी म्हणून हे एक्चुअली न्ही जावन देवान कश्ट दिवचे गी ह्या मनशाक देवान कश्ट येवंक सोडचे गी म्हणून एक सवाल. जोबाच्या बुकांत हां देवान जोबाक कश्ट दिवनात दिवना. वय ताणें परगणी मात्र दिल्ली सैतानाक. ओके. तुवें पयलें म्हणालो देव तुवें ताका आपूण नजो म्हणालो वय 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 देखून ताचे आस्त बदीक सगळ्यांत ताणें लुटलें सैतानान. ओके. आखरेक परतून आर्ग्युमेंट जातना सैतान म्हणटा ताका तूं आपटशी जाल्यार तो तुका तुज्या विरोध येता म्हणून. आं देव ताका परगणी मात्र दिता. ओके. वय आमी संवसारांत आं देव आमकां कश्ट दिना म्हळ्यार ताच्या योजनांत कश्ट नात. पळोवंक गेल्यार जेजू क्रिस्ताक संवसाराक आयिल्ल्या वेळार जेजू क्रिस्तान ताचो उद्देश कितें म्हळ्यार सोडवण मनशाक पातकांतलें सुटयचें आनी अंधकारांतलें वाचयचें आनी ताका ताच्या जिविताक एक स्वतंत्र दिजें म्हणली एक जेजूची एक उद्देश आसुल्लो. पूण तो उद्देश संपयचे जाल्यार मनशा कोळान जेजू कश्ट दिल्लें. ओके. देखून आमी म्हणटा डेथ ऑफ क्रायस्ट इज अ मर्डर ऑन द क्रॉस. आं आं म्हळ्यार मनशांनी जेजूक निरपराधी जेजूक कुर्सार मारलो. ओके. पूण देवाक हें रवयत आसलें. आं पूण देवान ही लेट इट गो लेट इट हॅपन. आं तशेंच जोबाच्या जिवितांत देवान ताका कश्ट दिवनात. ओके. पूण ते कश्ट ताच्या जिणेंत आयिल्ल्या वेळार आं त्या कश्टा मारिफात एक शिकोवण लाभच्या खातीर आं देवान इतलो तेंप जोबाक कश्टांनी दवरलें. आं आं ओके. पूण आखरेक जोब म्हणयत तो निराशी जालो म्हळ्यार ताच्या आर्ग्युमेंटांनी बरा. पूण देव कितें देव कोण म्हणली ताका एक बरी जणवाय लाभली. ओके. तशेंच आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी समा चिंतून समा पातयेण्यान आसल्यार देवाचो अधिकार कितें गी म्हूण आमकां कळटा ह्या संवसाराचेर. ओके. आनी देव आमकां कितले लागीं आसल म्हणल्यार एक आमकां एक एक्सपिरियन्स एक अनुभव आमकां जाता. अकरेक तुमच्या लागीं सारकें निमाणें सवाल जालें ते काय लागीं म्हणून सांगल्यार आमच्या भोंवतणी थोडे आमकां पळोवंक मेळटात प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणून सांगल्यार जेजूक आमी फाती येयल्यार या तुमी फाती येयल्यार तुमच्या जिणेंत समृद्धी येता कश्ट आसले परत नपयस जातात अशें म्हणून मस्तू जाणां अशें फाती येवन तांच्या फाटल्यान वेची आसात. हें चिंतप म्हळ्यार जेजू फाती येयले तक्षणा आमच्या जिणेंतले कश्ट पुरो पयस वचचे आनी केवल समृद्धी प्रॉस्पेरिटी मात्र आसचे गी हें चिंतप जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयल्लें सारकें चिंतप गी या मनशांनी लोकांक आपणा थंय वडचे खातीर अशें एक हें चिंतप रचलां गी म्हणून तुमच्या लागीं सारकें. संवसारांच्या आदामाच्या पातका मारिफात मनशाच्या जिवितार मस्त प्रभाव आसा आनी मनशा थंय खोटेपण आसा अनीत आसा अन्याय आसा. पूण आमी आमची पातयणी आमकां आमी देवा लागीं दवरल्यार आसल्यार ती पातयणी आमी अशें चिंतूंक नजो
की आमकां केदाळाय सुख तुसूक मेळटलें म्हणून आमकां कश्ट आयल्यारी गॉड इज इन कंट्रोल. ओके. त्या परिस्थितींत देवाचो हात त्या परिस्थितींत आसा. वय पूण थोडे पटी अशें प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हळें तुमी वय. केदाळय बरेंपण जातलें तुमी देवाचेर पतिया म्हणून. एका रितीन पळोवंक गेल्यार तें करेक्ट. म्हळ्यार आमकां जर तर आमी ह्या पातकांतोन आमचीच आमकां एक सोडवणी लाभाचें जाय जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताची शिकवण पाळूंक जाय. आमी काळोखांतोन उजवाडा चलचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताची शिकवण आमी पाळूंक जाय. पूण ही शिक्षा पाळतना ती सलिसायाची न्ही. देखून तो जेजून म्हणलें आपल्या शिसांक, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशता की ताचो दीस पडतो खोरीस कण घेवन तो पाटलाव करून दी म्हूण. हें चॅलेंज जेजून आमकां दिलां. तशें केल्यार आमकां ह्या संवसारी न्ही जावंक पुरो पूण सर्गीय राजांत आमकां एक बरें इनाम मेळटलें. ओके. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांत जोबाचें पुस्तक आनी तें व्यक्तित्व मस्त आकर्शीत. जायते फावटी शर्मावंत आमी जोबा विशयांत आयकत आहोत. प्रत्येक जावन जिणेंत कश्ट आयले वेळार कशें आमी देवाचेर फातेर दवरचें म्हणल्या विशयांत. आनी आज ह्या समर्थ आनी संवाद ह्या कार्यक्रमाच्या 25व्या आंकड्यांत आमचे संगी बिशप इग्नेशियस बरेली दिएसीचो बिसायब, एक दिएसीचे आडळते आनी ताची जबाबदारी म्हणटा आसतना मस्त राटावळ आसा. वेळ ही मस्त उणो जाता आनी असल्या ह्या अडचणे मध्ये आनी आपल्या मस्त कामा मध्ये हांगासर आमकां हो थोडो वेळ दिवन आनी तांणी ह्या पुस्तकाचेर जायते अध्ययन केल्लें आसा आनी त्या पुस्तकाचो खरो अर्थ कितें आनी ताच्या मागीर कशें आमी ते जिणेंत काण घेवंक जाय म्हणून सविस्तार रितीन अर्थबरीत रितीन आमकां सांगलां. सामान्य जावन गांवांत वचून पयस आसल्या वेळार थोडे फावटी कारण जाता म्हूण सांगल्यार मायभास येता पूण जाल्यारय ती थोडे फावटी इल्ली कश्टांची जाता. पूण बिशप इग्नेशियस तांणी कोंकणी भास इतली अपुर्बायेन सांबाळल्या की एकय तांतूं सूख जायना. आमी कन्नडा भाशेन निरार्गळा म्हणटा तशें तांणी अपुर्बायेन आमकां ह्या विशयांत बरी समजण दिल्या. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव बिशप इग्नेशियस डिसोजा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू बिशप. थँक्स फादर. सांगाताच आज आमी चलयल्या ह्या संवादांत तुमकां कांय सवाल आसा जाल्यार विचारूंक तुमी खंडी जावन ती विचारी येता वॉट्सॅपा मुखांतर 9449821580 आनी ईमेली करी येता onilds@gmail.com. आनी एक संवादा पर्यंत मेळटा पर्यंत तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. समट आणि सावाला
आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार संसार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडटान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.